Jauh nasakola suciannya anakku Rahmatkanmu Fude soraya Bisbetong monitor Yan aksewong ito sota Yukadiw yang kayon kulo Bisa pikir kasih saya Dan murpat kasih kulo Ibu jauh rasa kuliah Isi suciannya anakku Rahmatkanmu Fude soraya Bisbetong monitor kulo Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपाले मागीर मोगाचो योगार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज 7वें 9वें बोमपाट सायबिणीचे आनी खेरीत भाशेन आयचो दीस आमी सगळे दोतोर नर्सी आनी हेल्थ सर्विसीस जे आसात तांचे पासत भेटयता जीं कोण दुयेंतीची निगा घेतात कॅर घेतात तांचे पासत देवान तांकां आशिर्वाद दिवंक आनी तांचे वरवीं दुयेंत आसात तांकां फावो ती पेकोवणी दिवंक तांचो कॅर घेवंक आमी देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया भोव करून तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या शेजाऱ्याक जीं कोण बरीं नात तांचो उगडास करात आनी तांचे पासत मागात जे कोणें तुमचे लागीं मागलां आपणा पासत माग म्हूण तांचे सगळ्यां पासत मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बिस्मार्क विन्संट आगुस्तो गोन्साल्वीस हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांत आमी निती पासत देवा लागीं मागुया खतखत्यान मागुया खेरीत भाशेन मॅथ्यू आल्मेदा ह्या तरणाट्या पासत मागुया नीत जावपाक आनी नीत सारकी करपाक जे कोण जजीस आसात आनीक हेर आसात तांकां फावो ती जाणवाय दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया तशेंच मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे पासत कालच्या दिसाक चिंबेलच्या लोकां लागीं तो उलयला पूण आदलेच भाशेन परतून फटोवणी जे भाशेन डबल ट्रॅकींग कोळसो हाचे पासत जे एक्टिविस्ट आसात तांकां आपयल्ले आनी फटयल्ले भुरग्यांकूय आपयल्ले चिल्ड्रन्स डेयाक आनीक भुरग्यांक सांगलोलें हांव तुमचो च्या कोळसो चडचो ना देंवयतले सवका सवका आनी मागीर बंद करतले भुरग्यांक पासून फटयले आतां युनिटी मॉल आसात त्याय एक्टिविस्टांक आपोवन तांकांय फटयले हो सेंट्रल प्रोजेक्ट म्हूण बंद करूंक जायना एके भाशेन आमचें गोंय हे सेंट्रल प्रोजेक्ट म्हूण सगळें विकून काबार करून वचत आसा आमच्या ह्या चीफ मिनिस्टराच्या हातांतल्यान मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टराक फावो ती जाणवाय दी फावो ती भाशेन नीत करूंक जें कितें चुकीचें आसा आडीचें आसा तें सोडून दिवंक स्टबन जायना जावंक आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आमी खतखत्यान मागुया आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो आयज बोंपाट सायबीण माईच्या पुर्बेचे तयारेचो 7वो दीस आनी आमच्या नोवेनाचो विशय बोंपाट सायबीण माय पिडेवंतांक भलायकी माय मारयेन आपली कुशीन दवरून बापाचे कुशेक ती राजी जाली सेवे साकरेंतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक ती वावुरली जेजून आमकां इज देख दवरता तो सगल्यांक बरें करीत गेलो ताणें पिडेस्तांक पेखोवणी दिली पातक्यांक बोगसणें दिलें भायरलोल्यांक भावपणाचो दर्जो दिलो आनी दुखेस्तांक बुजवण दिली आयज आमच्या हॉस्पिटलांनी
जाणट्याच्या घरांनी अनाथ आनी अपंगळाची सेवा आमचे हेल्थ वर्कर्स, दोतोर, नर्सी आनी सगळ्या पिडेवंतां खातीर वावुरतात. ताणीं पिडेक लागून कश्टवतात. तांची मोगान सेवा चाकरेच्या मनान आपलो वावर करूंक माय मारिया तांकां नमुनो जावन खुशालकायेन आनी जबाबदारेन आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमची भलायकी बिगडल्या तेन्ना, दुयेंस आयला तेन्ना आमी निराशी जाल्या. देवाचेर विस्वास थीर सांबाळचे बदलेक आमी आमच्या भावार्थान हारल्या. जायते फावटी आमी पिडेस्तांची, दुयेंतींची सेवा करता आसतना तांचेर चाडोल्या, रागार जाल्या, देवाचेर पासून शीण केला. असल्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तकाराक मारून दावीद परतून येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल, काश्यो आनी विणवण्यो आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळोंक आयल्यो. त्यो बायल्यो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले ओजार मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी तीं उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1,000. रायपण मात बारावून ताका सगळें आसा. तो दीस तावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुताक जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कळीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असको शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चोतूर राव, खंयसरूय गुपचूप लिपून राव. आनीक तूं लिपून रावतलोय त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बरोबर येताना आनी म्हज्या बापाय कडेन उलयतां, तुजी गजाल सांगता. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमतलें. म्हणटच जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातो करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलां जाल्यार तें तुज्या बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकटान घालून फिलिस्तकाराक मारलो आनीक सर्वेस्परान इस्रायल परजेक व्हड जोयत दिला.
तुजेच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलां आनीक तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारूंक निरपराधी रगत वावरयताय. जोनाथनाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसली आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनाथनान दाविदाक आपयलो आनीक सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनाथनान दाविदाक सावलशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो ताचेशी रावलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. पोतून म्हणया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकूत कोर देवा, मनीस म्हाका पिळटात. दीसभर म्हजेर झगडी मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगदागायतात. हिशोब नासलोले वयर म्हज्या पालांक लागतात. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कितें म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हजीं दुखां मेजून मापून तुज्या डब्यांत भरून दवरल्याय. हांव तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून वेतले. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हांव हें बरें जाणो, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवा, आंगवण करून हांवें तुका दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेचो योद्न तुका भेटयतलो. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां. उद्गार. Zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण परजोळ आयलें. Zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सगळ्यांसो मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलियेच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेयांतान, जेरुजाल्यासून, जॉर्दानाचे पेली तोडीतावन आनी तीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंज तो करता तें आयकून ताची शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डी ना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपटून हुयेल मारताले आनी म्हणटाले,
तूं देवाचो पूत, पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. दुयेंत पिडेस्त आनी ह्या दुयेंत आनी पिडेस्तां सवें सेवा आयचो नोवेनाचो विशय हो. भाव भयणीनो, आमचे मदें कोणूय जरी तर पिडेस्त जालो जाल्यार आमच्या कुटुंबान कोणो बरो ना जालो आख्खोच कुटुंब एके भाशेन बरो ना जाल्ल्या भाशेन जाता. जायना, सगल्यांक हुस्को जाता. धांव धांव पुलीस दोतोराक सोद, डायग्नोसीस कर, हॉस्पिटलान रावपाक पडटा जाल्यार हॉस्पिटलान राव ताचे बरोबर, दोतोरांक मेळ, नर्सींक मेळ, फार्मासीन धांव, हें सगलें जाता. आनी हें सगलें जाता तेन्ना जेन्ना आमचो दुयेंत मनीस आसा तो बरो जाता तेन्ना कितें जाता? जिवाक बरें दिसता काय बरें दिसना? जिवाक बरें दिसता, देवाक आर्गां दिता. जेन्ना आमचो कोण बरो ना तेन्ना आमी एकामेकाक सांगता, मातसो माग, हांव पांय बरो ना, मांय बरी ना, हांव बरो ना, माग म्हजे पासत हांव. आनी आमची मागणी आमी जे भाशेन उबारता, तशेंच दोतोर नर्सी जी सेवा दितात, वखदां आमी घेता, ह्या सगळ्यान आमकां भलायकी परतून मेळटा तेन्ना आमी खुशाल जाता. आयच्या वाचपांनी आमकां कसली पिडा मेळटा? हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयत जाल्यार ही पिडा जी आसा ती कुडीची पिडा न्हू. आयज आमी म्हणपाक जाता ह्या वाचपान सावलू राजाक पिडा जाली. कसली पिडा? असली पिडा आयज जायत्या जाणांक जाल्ली आसा. तातूंतल्यान मागीर कुडीची पिडा येता, सायकोसोमॅटीक डिजिजीस आमच्यान म्हणूंक जाता. सावलू राजाक जी पिडा जाल्ली ती नाटकायेची, जेलसी. सावलून आपले 1000 मारले, दाविदान 10,000. आनी ताची प्रशंसा करपाक लोक भायर सरलो. कित्याक? गोलियत हो येद्दो व्हडलो झुजारी फिलिस्तीवकारांचो, भिवयतालो सगल्यांक. चॅलेंज केल्ली ताणें, एक आव्हान दिल्लें, कोणूय यो एकलो, सगल्यांक बेश्टेच मारून उडोवचें न्हू, तूं आनी हांव, म्हजे लागीं झगडपाक एक झुजाऱ्याक धाड. गोलियत जिखलो जाल्यार फिलिस्तीकार जिखले, आनी जो कोण इस्रायलाच्या नांवान येता तो जिखलो जाल्यार इस्रायल जिखले. आनी कालच्या दिसाक आमी आयकलां कशे भाशेन दावीद एक सादो तरणाटो कसो, एक गोरवां राखणो, आपली गोफीण घेवन ह्या गोलियताक, येद्या व्हडल्या गोलियताक, जो वॉरियर आनी सगळे भाशेचे ताचे लागीं आपले भाले आनीक दोंडूळ सगळें आसा, आनी ताका ताणें मारलो. इस्रायलाचें जैत जालें. दुबाववेरेंत एक पिडा इस्रायलाचेर आयिल्ली, एक पॉलिटिकल पिडा म्हणूंक जाता. तातूंतले आमी बरे जाले, तातूंतले आमी मेकळे जाले, देखून सगलो लोक खुशाल जालो. बायलो चडश्यो अश्यो रस्त्यार येनासल्यो, पूण पवित्र पुस्तक आयज आमकां सांगता सगल्यो बायलो भायर सरल्यो, दोल तास घेवन म्युजीक वाजयत नाचत. आनी हें सगळें ह्या दुयेंसांतली इस्रायल परजेक देवान वाटायली. एक भाशेन दावीद जालो तो दोतोर कसो, और ती नर्स कशी, जाचे वरवीं इस्रायलाचेर आयिल्ली पॉलिटिकल पिडा देवान निवारली. सगळीं खुशाल जालीं तेन्ना सावलूची पिडा नाटकाय. आनी हे नाटकायेन ताणें निर्णय घेतलो, दाविदाक जिवेशी मारपाक जाय, ताका नाच करपाक जाय. आनी जें कितें आपल्या मनान आसलें तें ताणें सांगलें, तें आयकलें. तातूंत ताचो पूत आसा जोनाथन, फॅमिली मेंबर, तशेंच हेर ताचे दुसरे जे ताच्या कोर्टान आसात ते सगळे. म्हणपाक जाता आमच्यान जोनाथन आपल्या बापायक जाल्ली पिडा पडयता, हुस्को जालो ताका. तशेंच हे पिडेक लागून जो परिणाम आपल्या इश्टाचेर, दाविदाचो इश्ट तो, आपल्या इश्टाचेर जो परिणाम येवचो आसा, म्हणल्यार ताचो जीव वचपाचो आसा, शिडकायता. पळय कसली पिडा जाल्या म्हज्या बापायक, ती तुजेर आड येवपाक शकता. मातसो चतूर राव, मातसो पयस राव, लिपोन राव, पयस वच हे पिडींतलो, नाटकायेचे पिडींतलो मातसो पयस राव.
तेच बरोबर एक इलाज कसो जोनाथन आपल्या बापाय लागीं उलयता, आपल्या बापायक सांगता, बापय पळय दाविदान कितें केलां, आमचे इज्रायल पोरचेक जी पिडा पॉलिटिकल पिडा जाताली आनी तातूंत आमी सगळीं मरपाक शकताले, तातूंतली हे पोरचेक ताणें वाटायल्या, तुजी लॉज ताणें सांबाळल्या, तुका लजेचीय पिडा जावपाक शकताली. ही उतरां उलोवंक ना, ही उतरां हांव चिंततां. लजेचीय पिडा तुका जावपाक शकताली, पूण दाविदान तुका वाटायला म्हणटच ओकोद कितें, ओकोद जें कितें ताणें बरें केलां तें मानून घेवपाक जाय, ताची तोखणाय करपाक जाय. आनी हें लोक करता. देखून आनीक एक पिडा जावपाची गरज ना. इज्रायल परजा परतून धोक्यान पडटली, आमी सगळीं परतून धोक्यान पडटलीं. राजान मानून घेतलें जोनाथनाचें उतर. खरें, जोनाथन म्हणटा तें सारकें. जरी तर जोनाथन आपल्या बापाय लागीं उलोवंक नासलो जाल्यार सावलू राजा तसोच मुखार वेतलो आसलो. जायते फावटी आमकांय दिश्टी पडटा आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, जांचे लागीं आमी उलोवपाक जाय. जोनाथनाच्यान म्हणपाक जातालें, सावलू राजा, म्हजो बापूय तो राजा, ताचे मुखार आनी उलोवपाक जाता, तो कितें म्हणटलो, तो कितें करतलो, दाविदाक लागून घडये म्हाकाय भायर घालतलो, जोनाथनाच्यान चिंतूंक जातालें. आनी चडशीं आमी हेच भाशेन चिंतता. आमी जोनाथनाचे सुवातेर हांगा तर आसलीं जाल्यार हेंच घडये चिंतपाचें न्हू. राजा तो बापूय म्हजो, तेका हांव केशे भाशेन सांगू तो चूक कोत्ता म्हूण, तो म्हजेर रागार जातलो, म्हाका भायर उडयतलो, म्हाका कितें उणें कोत्तलो, हें चिंतून आमी आयज जायतीं जाणां उलयना, पिडा आनीक वाडटा. आनी आयच्या ह्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमी आमच्या आतां गोंयच्या संदर्भान आयलीं जाल्यार हेंच दिश्टी पडटा आमकां. आमी परजा उलयनासतना रावून आयज आमच्या आमदार मंत्र्यांनी गोंयचें पाड घातलेलें आसा. आयज आमच्या सरकारान आमचें गोंयचें पाड घातलेलें आसा आनी पाड घालीत आसा. बंद जायना, आयकपाक तयार ना. घडये आमचें उलोवप अशें लेट जालां, टू लिटल टू लेट, घडये जालां. पूण तरी आसतना आयज जरी तर हे पिडेंतलीं आमी निवारूंक जाय जाल्यार जोनाथन आमकां जाय तें जाय. आमचे मदले जोनाथन म्हणटा ते उठपाक जाय. जोनाथन म्हणटा तो फॅमिली मेंबर, आपल्याच बापाय लागीं उलयता. आयज जरी तर आमचे आमदार मंत्री विचून काडलेले आसात, आमी फॅमिली मेंबर्स. आमचो MLA आसा, आमी ताचे फॅमिली मेंबर्स पॉलिटिकली. तो चूक कोत्ता जाल्यार आमी उलोवपाक जाय, सांगपाक जाय. बरे भाशेन जोनाथनान सांगलें ते भाशेन जाणवाय मेळ्ळी सावलू राजाक देवाची, समजून घेवंक, होय म्हजो पूत जोनाथन सांगता तें सारकें. जरूय तो ल्हान, हांव व्हड, तो राजा न्हू हांव राजा, तरी तो सांगता तें सारकें. असल्या संदर्भान हेंय आमच्यान म्हणूंक जाता, जरी तर कोण सांगता जाल्यार ह्या जोनाथनाक हो सावलू राजा बणकणीन घालतलो, ताचेर केसी घालतलो, ताचेर बोगलाटां घालतलो. जशें आतां वेगवेगळे एक्टिविस्ट आसात तांचे सवें घडटा. जायते तरेचीं बोगलाटां येतात, तांचेर FIR जातात, जेलीन पावतात. जे कोण चूक केल्यात आनी व्हडल्यो क्रिमी आदारतात ते आजून पासून सुसेगाद भोंवतात. वयल्यान तांकां प्रोटेक्शन मेळटा, तांकां बेलूय रोखडी मेळटा, कोर्टूय रोखडो तांच्यो केसी आहा तो ताची सुनावणी कोत्ता. एक्टिविस्ट आसात आनी जे कोण सोत उलयतात, सरकाराचेर आड उलयतात, तांचें जायना, खंय तरी लागून उरता. पिडा जाल्या आमकां, दुयेंस जालां. भाव भयणीनो, असल्या दुयेंसाच्या वेळार मनशाच्यान जायना तेन्ना देवाच्यान सगलें जाता. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे भाशेन लोक जेजूशी धांवून धांवून येता, पयस पयस धांवन. वेगवेगळ्या गांवचीं नांवां आमी आयकल्यां आयच्या शुभ वर्तमानान. हे सगळे कडेचो लोक जेजू आसा थंय येता. आनी आयज शुभ वर्तमानान मार्कू आमकां ताचें कारणूय सांगता. कित्याक येता लोक? कित्याक जीं ओचोरियां जेजू करता तीं पळोवपाक, तीं आपणाय सवें जावपाक, बो करून सोबार लोकांक तो बरो करी. देखून वायटाकारां आसुल्लीं तीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं. वायटाकारांक बरो करी म्हणल्यार ही सगळे तरेचें दुयेंस आसा, कसलेंय दुयेंस तें जावं, तें जेजून बरें केलां. जेजू फिजिशियन न्हू, दोतोर न्हू,
पूण जेजू देवाचो पूत, जेजू सोडवणदार आनी ह्या पासत जें कितें आयज आमचे दोतोर करतात तें ताच्या हातांतल्यान सगळे तरेचीं दुयेंसां बरीं जाल्यात. आयजूय आमी विस्वास दवरता जेजूचेर तेन्ना आमचें सवें जायत्या सवें ह्यो मिलाग्री घडटात. दुयेंस आसा तें पयस जाता. जायते फावटी वखद घेवन जायना, दोतोरांच्यान जायना, नर्सींच्यान जायना, वो मरणाचे तोडेर पावलोली पासून जेजूक घेवन जेजूचेर विस्वास दवरून बरीं जाल्यात. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेन्ना बोपाट सायबिणीचें नोवेन आमी मनयता आनी खेरीत भाशेन हे पिडेवंतांक सायबीण माय पावता, तांचे पासत मागता, जेजूशी तांकां हाडटा आनी जेजूशी येता तो बरो जाल्यार बगर रावचो ना. हो विस्वास आमकां आसपाक गरज. देखून आमच्याच कुटुंबांतलीं वो जांचे पासत आमी मागता, वो जाणी आमकां सांगलेलें आसा, हांव बरो ना, म्हजो पाय बरो ना, म्हजी माय बरी ना, माग आमचे पासत माग, भावार्थान माग, विस्वासान माग, जेजूशी माग, जेजूशी हाड ताका, जातलो बरो. तरीच कृपा समजून घेवंक आनी सगळे तरेची पिडा, जावं कुडीची पिडा, मनाची पिडा, वो आमचे आवंडे जे आसात, जे आयज चुकीचे जाल्ले आसात, आशेचे जाल्ले आसात, हे सगळे आवंड्यांच्या पिडेंतले आमकां सगल्यांक बरी कर म्हूण हे बेठीन मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C25 पेज नंबर 39. C25. उधार म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता, तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दातारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवे भगवान. पूण सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नांवे येता ताका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुट पोर घुटुया, आमी ओंडो खाता आनी एकाचेले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजे मरण परगटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनोय जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणीची काकूत कर, ताका दिसता मेल्ल्या समेस्ताक जे पळजडीत मुकामापण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता हांव कोआमेरिद्याची मागीर सांगाती भाग्योन झुजायचो पोतीप भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानुल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासताय सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता महिमा गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. वेगवेगळे तरेचीं दुयेंसां आयज जाल्लीं आसात. कुडीचें दुयेंस, मनाचें, आमच्या आवंड्याचें, तशेंच आयचें पॉलिटिकल दुयेंस, समाजीक दुयेंस, जायतीं दुयेंसां जाल्लीं आसात. जेजूशी येता ताका पेकोवणी मेळटा. अविस्वास धरून आमचेंच जिवीत, आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीं पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर.
देवाचे चले संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर देवाचे चले संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमियाते म्हज्या भितऱ्याच्या म्हाका फावना पूण तुज्या कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो जय सोबे आसो सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वोदोकार भाव नोवेनाचो 7वो दीस आयज फाल्यां 8वो आनी परवा 9वो 3 दीस उरल्यात आनी मागीर परब
खेरीत भाशेन कॉन्फ्रारीच्या प्रेजिडेंटीन मागपाक लायलां तुमचे लागीं भोव करून जे सगळे कोण वांगडी आसात कॉन्फ्रारीचे ओपमूस घालून ह्या 3 दिसांनी येवपाक सकाळीं 9 तशेंच फेस्ताच्या दिसाक सगल्यांनी आपलो ओपमूस घालून ह्या 3 दिसांनी हाजीर जावपाक तुमकां विनंती केल्या. शेवटाक आमी गायन घेवया T26 पेज नंबर 215 T26. तुझे